कितल्योशोच भलायकी विषयक येवजण्यो, दीनदयाळ योजना विमा ह्या सारकिल्यो सुविधा सरकारान दिल्यात. कितल्योशोच सामाजिक येवजण्यो, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार सारक्यो येवजण्यो, कष्टकरी समाजा खातीर कामधेनू येवजण, कृषी कार्ड, नुस्तेकारां खातीर येवजण, पर्यटनाच्या मळार टुरिझम पॉलिसी, कायदो सुवेवस्थेच्या मळार पिंक फोर्स, खासा टुरिस्ट पोलीस युनिट ह्या सगळ्या फुडाकारां खातीर 2025 गोंयांत 1 कोटी वयर टुरिस्ट पावले आनी हो आंकडो वाडत आसा. आपतकालांत गोंय पुलीस यंत्रणा हरकतीत येवन चडांत चड 9 मिण्टां भितर प्रतिसाद दिवपाक लागल्यात आनी ह्या फुडें हो वेळ 6 मिण्टां मेरेन हाडपाचें आव्हान गोंय पुलिशेन घेतलां. गोंय आयज देशांतलें हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम आशिल्लें राज्य जालां. फाटल्या 12 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या
inspires excellence and strengthens society. As we continue to celebrate Goa Statehood Day, we now come to a special segment of the program, honoring the distinguished personalities and institutions that have become synonymous with Goa's identity and excellence. Iconic brands of Goa. Hindu Pharmacy, Shri Raj Shripati Vaidya, partner. 1911 गोंयकारांक नैतीक विस्वासाची आणि परवडपासारखी वखदांची पुरवण करपाच्या ध्येयान पणजेत दोतोर दादा वैद्यान हिंदू फार्मासीची सुरवात केली. ही फार्मास गोंयांतलीच न्हय तर देशातली शेगीत इतली वर्सां चलपी एकमेव फार्मास. आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक तशेंच ॲलोपॅथी वखदां सगळे एका जाग्यार गावपी ही एकमेव फार्मास. तांच्यो जायत्यो पिळग्यो आयज गेली कितलीशींच वर्सां ह्या समाजकार्यात आसात. सामाजीक मळार त्यांच्या योगदानाची दखल घेवन सरकारा वतीन तांचो हो भोवमान. Iconic brand of Goa, Jilla Bakery, Sri Reginaldo Ligorio Antau, the proprietor. फाटली साबार दशकां गोंयकारांची सकाळ उदेता ती पोदेराच्या उल्यान आणि पावांच्या गोड वासान. मात असल्यो पारंपारीक पावाच्यो भुट्ट्यो चड उरल्यो ना. जोस फ्रांसिस्को आतावान 1972 सुरू केल्ली जिला बेकरी मात नव्या युगाचो नवो स्वाद आपणावनूय आजून गोंयकारपण मिरयता. त्या काळान भारतभरच्या मोठ्या आस्थापनांनी आणि राजघराण्यांनी काम करूनय ताणें गोंयकारपण सोडलें ना. जिला बेकरीच्या ह्या मोलादीक प्रवासाची तोखणाय म्हण हें मानपत्र. Iconic brand of Goa, Club Tennis de Gaspar Dias, Sri Tanmay Ulhas Kholkar, Honorary Secretary. गोयची सोबीत दर्यावेळ मिरामार हांगा आशिल्लें गोंयचें सगळ्यांत जुनें सामाजीक आनी क्रीडा केंद्र क्लूब टेनिस दे गॅस्पर डायस. 1926 सुरवातीक एक सादें बीच शेक म्हणून सुरवात जाल्ली. टेनिस कोर्ट हांगचें खाशेलपण, पूण आयज हे पणजेंतले विंगड विंगड सांस्कृतीक कार्यावळी आनी सामाजीक संमेलनांचे मेळाव्याचें एक मुखेल ठिकाण जालां. फाटली 100 वर्सां गोंयकारांच्यो कितल्योश्योच पिळग्यो जोडून दवरिल्ले खातीर सरकार क्लूब टेनिस दे गास्पर दियासाचो भोवमान करता. Iconic brand of Goa, Kajulana, Sri Narhari Tukaram Haldankar, the proprietor. गोंयच्या दायजाचो एक भाग म्हळ्यार काजूची फेणी आणि ताका आतां GI टॅगूय फावो जाला. ह्या गोंयच्या दायजाक राखपी आणि जगामुखार हाडपी थोडक्याच पैकी एक ब्रँड म्हळ्यार हळदणकार लिकर इंडस्ट्रीचो काजूलाना. वाळपयचे आदले आमदार नरहरी हळदणकार तांच्या ह्या इंडस्ट्री आणि काजूलाना ब्रँडांतल्यान आयज कितल्याशाच थळाव्यां खातीर रोजगाराचें साधन थारलां. गोंयचे दायज फाकोवपी ब्रँड काजूलानाचो सरकारा मार्फत भोवमान. Iconic brand of Goa, Florentine Bar and Restaurant, Mr. Hubert Norbert de Costa, the proprietor. कांय नांवां गोंयचें मोगाळपण आनी सुरबूश जेवणाची एक वळख जावन उरल्या. अशेंच एक नांव म्हळ्यार फ्लॉरंटायन. 1985 आपलो मांडवी हॉटेलांतलो बरो जॉब सोडून 24 वर्सांच्या फ्लॉरेन्सियो कायतानो दिकोस्तान एक धाडशी पावल मारलें आनी आपल्या फामिलीच्या तावेर्नाक एक नवें रूप दिलें, तेंच म्हळ्यार फ्लॉरंटायन. आपल्या कुझिनाची एक वेगळी वळख निर्माण करून फाटली 41 वर्सां गोंयकारपणाचो खरो मोग फाकोवपी फ्लॉरंटायन अस्थापनाची तोखणाय म्हण हें मानपत्र. Iconic brand of Goa, Tanchikar Spice Farm, Sri Chinmay Purushottam Tanchikar, proprietor. गोंयची अस्मिताय, दायज आनी गोंयच्या मसाल्यांच्या समृद्धतायेचे दर्शना वांगडाच मनरिजवण करपी एक जागा म्हळ्यार नेत्रावळी सांग्यार आशिल्ले तंचीकर स्पायस फार्म. गोंयकार तशेंच देशी विदेशी कितल्याशाच टुरिस्टांक आकर्षित करपी ह्या फार्मान कितल्याशाच थळाव्यांक रोजगाराची संद तयार केल्या. गोंयचे अर्थवेवस्थेक आदार करून रोजगार निर्मितीक दिल्ल्या मोलाच्या योगदानाची दखल घेवन गोंय सरकार तांचो भोवमान करता. Iconic brand of Goa, Kainako Limited, Sri Shekhar Ravindra Sardesai, Chairman and Managing Director. गोंयांत भारतातली कंपोजिट्स उत्पादन करपी एक अग्रगण्य कंपनी म्हळ्यार गोंयची कायनेको इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड. 1995 शेखर सरदेसाय हाणें स्थापन केल्ली ही कंपनी एरोस्पेस, डिफेन्स, रेल्वे आनी इंडस्ट्रियल क्षेत्रात काम करता. भारताची वंदे भारत ट्रेन आसूं वा चंद्रयानाचे भाग, कितल्याशाच देशी विदेशी क्लायंटाक योग्य सेवा दिवपी ही कंपनी आयज 400 मायज लोकांक रोजगार दिता
आणि अशा ह्या गोयच्या स्वाभिमानाचो गोय सरकार भोवमान करता. Iconic brand of Goa, Kakulo Group. Shri Mahadev alias Manoj Mohan Kakulo, Chairman, Kakulo Group. गोंयांत ऑटोमोबाईल्स, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी आणि सामाजिक मळार सक्रिय आशिल्ले आणि एक व्हडलें नांव म्हळ्यार काकुलो उद्देग समूह. दूरदृष्टी आशिल्ले व्यक्तिमत्व महादेव S.B. काकुलो हाणें 1910 सुरू केल्ल्या ह्या समूहाचो पणजेत आशिल्लो फ्लॅगशीप प्रकल्प काकुलो मॉल धरून आनी कितल्याशाच उद्देगांतल्यान गोंय राज्याचे अर्थवेवस्थेक तेंको दिवपी, रोजगार निर्मितीत हातभार लावपी आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक हातभार लावपी काकुलो ग्रूप समूहाचो गोंय सरकार भोवमान करता. Indoco Remedies Limited. Mr. Faisal Albuquerque, Vice President, Corporate QA. गोंयांत फार्मास्युटिकल्स मळार रोजगार निर्मिती, भलायकी आणि शिक्षणात गुंतवणूक आणि CSR उपक्रमांतल्यान समाजाक आधार दिवपी एक अस्थापन म्हळ्यार वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आशिल्ली इंडोको रेमेडीज लिमिटेड. 1947 गोविंद रामनाथ कारेंच्या मेहनतींतल्यान स्थापीत जाल्ली ही कंपनी आयज सामाजीक दृश्टीन भलायकी, स्वच्छता, महिलांचे सशक्तीकरण आणि शिक्षणांतल्यान गोंयकारांक उन्नत करता. गोंया खातीर त्यांनी केल्ल्या ह्या योगदानाक लागून तांचो हो भोवमान. Victor Hospital. Mr. Arun Victor Albuquerque, Director, Alcon Victor Group. दोन 2004 सावन भलायकी सारकिल्ल्या संवेदनशील मळार वावर करतना मडगांवच्या विक्टर हॉस्पिटलान कितल्याशाच गोंयकार तशेंच हेर भारतीयांच्या जिणेक स्पर्श केला. हे खासगी अस्थापन सुरू केल्ले दोतोर विक्टर आल्बुकेरान. आधुनिक टेक्नॉलॉजी वांगडा बरी सेवा दिवन समाजान बरो वावर करपी विक्टर हॉस्पिटलाच्या पुराय टिमीचो गोंय सरकारा वतीन भोवमान. Menezes Fishnet Industries Private Limited. Mr. Elliot Menezes, Managing Director. कितल्याशाच वर्सां सावन नुस्तेमारी हो गोंयकारांचो मुखेल व्यवसाय आणि ह्या व्यवसायात लागपी सामग्री तयार करतना आनी कितलेशेच गोंयकार पोटाक लागले. मात तातूंतले सामके हातार मेजपा इतलेच आयज मेरेन पुराय तांकीन हो व्यवसाय फुडें व्हरता. तातूंतले एक मुखेल नांव म्हळ्यार 1981 सुरू जाल्ली मिनेझीस फिशनेट प्रायव्हेट लिमिटेड. गोंयकारांच्या ह्या पारंपारीक धंद्यात हातभार लावन गोंय आणि गोंयकारांच्या उदरगतीन मोलाचो वांटो घेवपी मिनेझीस फिशनेट प्रायव्हेट लिमिटेडाचो गोंय सरकार भोवमान करता. These iconic brands of Goa are more than successful enterprise. They are ambassadors of Goa's rich state heritage, innovation, entrepreneurship, and commitment to quality. We shall now proceed with the distribution of appointment letters. May I call on stage Shri Akshay Ramnath Mulvi as Police Sub-Inspector. Srimati Amisha Shedgaonkar.
to Honorable Vice President Sir to launch the enhancement of assistance under Deen Dayal Swasthya Seva Yojana. We shall watch the video regarding DDSSY after the launch. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण गोयच्या प्रत्येक कुटुंबा खातीर हेल्थ केअर सिक्युरिटी DDSSY योजने खाला इन्शुरन्स कवराचेर केला बरोच बदल. कुटुंबान जर 3 वा ताजे परस कमी लोक आसत जाल्यार 2.5 लाखांचो जो कवर मेळटालो तो आता 4 लाखांचेर व्हेला. त्याच बरोबर फॅमिलीन जर 4 वा चड लोक आसत जाल्यार 4 लाखांचो कवर वाढोवन आता तो 6 लाख मेरेन व्हेला. ह्या विमा कवरान 447 मेडिकल आणि सर्जिकल प्रोसिजर्स कवर केल्या जाल्यार आता मेरेन जवळ 11 लाख गोंयकारांक हो विमा कवर दिला. ह्या योजने खाला फाटल्या 5 वर्षांत जवळ 275 करोड रुपया गोंयकारांक दिल्या. आमी तत्पर आसात सगळ्याक ह्यो सेवा उपलब्ध करून दिवपाक आणि बऱ्यो दर्जेदार क्वॉलिटीच्यो हेल्थ केअर सेवा गोंयकारांक दिवपाक. It's my privilege to invite Honorable Chief Minister of Goa to address this August gathering. Under his dynamic leadership, Goa continues to chart new paths of progress and development while preserving its unique culture, identity, and heritage. May I respectfully invite Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to deliver his address. नमस्कार. 40व्या घटकराज्य दिसाच्यो समेस्तांक हुणहुणीत परबी हांव सगळ्या गोंयकारांक गोंयांत आनी जगभर रावपी गोंयकारांक घटकराज्य दिसाच्यो हुणहुणीत परबी दिता. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं खासा करून उपस्थित रावले श्री पी राधाकृष्णनजी, ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव परत एकदां सरांचें खूब खूब स्वागत करता. नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो मारून सरांचें स्वागत करचें. आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी, ज्यांचे मार्गदर्शन आमकां सदोदीत लाभता आनी तांच्या मार्गदर्शना खातीर गोंय उदरगत करीत आसा. आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे सातत्यात आमी गोंयांत घडोवन हाडल्या, ते आयच्या कार्यक्रमाक हजर आसात. गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती श्री गणेश गांवकरजी, त्याच बरोबर आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, म्हणजे कॅबिनेटातले कलीग बाप निळकंठ हळणकर, त्याच्या बरोबर रोहन खवटे, श्री सुभाष शिरोडकरजी आणि श्री सुदीन ढवळीकरजी. उपस्थितांपैकी आसपी आमचे डेप्युटी स्पीकर श्री जोशुआ डिसोजा आणि माने सगळे आमदार, आमचे राज्याचे CS डॉक्टर कांडावलूजी आणि राज्यातले प्रशासनातले सगळे अधिकारी आणि परत एकदा समेस्त गोंयकार भाव आणि भयणीक 40व्या घटकराज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब हुणहुणीत परबी भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हें घटक राज्य जालें. आनी हें घटक राज्य दिसा आमी पळयता की हे याद करता आसतना हांव समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक आनी गोंयांत योगदान दिल्ल्या समेस्त सगळ्या लोकांक हांव याद करतां. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा. म्हणून तर आयच्या दिसा हांव गोंयचे ज्येश्ठ कवी श्री मनोहरराय सरदेसाय हांच्या उतरांनीच सुरवात करता. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय, रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कळीचें गोंय, माडा माडयांचें, न्हंय दर्यांचें, दुदा झऱ्यांचें गोंय, फुलां फातयांचें, तांबड्या मातयेचें, लोखंड छातयेचें गोंय, पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्फूर्तीचें, मेकळेपणाचें गोंय, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. ह्या भगवान परशुरामान निर्मीत केल्ल्या ह्या भुंयेंत प्रत्येक गांवा पासून आशिल्ली सातेर शांतादुर्गा ही आमकां आनिकूय बी आमच्या आध्यात्मीक दृश्ट्या धैर्य, ज्ञान आनी संस्कृतीचें प्रतीक म्हणून आमकां आनीक उर्बा दिता. गोंय एक फक्त तसो भौगोलिक वठार न्ही, तर ही देव देवताची भूंय आसा, एक जिवंत संस्कृताय आसा. आनी म्हणून तर कदंब राजघराण्या पासून
ते आमी पळयता की वेगवेगळी प्रशासनां हांगासर येवन गेली आनी हातूंतल्यानूच संस्कृताय आनी देवळां ह्या वास्तुकलेचें हें केंद्र म्हणून आज गोंय वळखलें वता. आमी पळयता की धर्म आनी संस्कृतीचें रक्षण करता आसतना आपल्या प्राणाचें बलिदान दिवपाक गेल्ल्या कुंकळी त्या शूर फुडाऱ्यांचोय बी हांव शौर्याची साक्ष ह्या गोंयाक आसा. 70रींतल्या आमच्या आमी म्हणटात दिपाजी राण्याच्या झुंजाऱ्याची ही भूंय वसाहतवादी अजेंडाच्या अगेन्स्ट म्हणजे आमी म्हणटा स्वातंत्र्याचो संग्राम करपा खातीर उबी राहिल्ली ही अशी भूंय आसा. गोंयच्या मुक्ती आंदोलनान ह्या पवित्र भुंये खातीर वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गोंयच्या स्वातंत्र्य सेनानी तशेंच म्हणजे देशभरांतले स्वातंत्र्य सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आनी म्हणून तर गोंयाक आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आतांच हांव उलयता आसतना आमचे उपराष्ट्रपती म्हज्या कानांत सांगताले की आपल्याय राज्यांतल्या एका फुडाऱ्या म्हणजे स्वातंत्र्य सेनानीन ह्या गोंयच्या प्राणा खातीर आहुती दिल्या. आमी त्यांच्याय खातीर सगळ्या खातीर परत एकदां आमी नतमस्तक आसात. 1961 गोंयाक आमकां मुक्ती आमकां आमी मेळ्ळी न्ही, आमी मेळोवन घेतली. गोंयकारांनी आसतली किंवा तेन्नाच्या आमी पळयता की भारत विजय या विजय ऑपरेशनाच्या सकयल हांव त्या सगळ्या जाणांनी भाग घेतलेल्या वांटेकारी घेतलेल्या सगळ्या सैन्याकूय बी आज याद करता. बट फक्त स्वतंत्र मेळून जावचें ना, बट गोंयची अस्मिताय आमची वेगळी दवरची म्हणून प्रत्येक गोंयकार झगडलो आनी म्हणून तर पुराय भारत देशांत एकमेव ओपिनियन पोल जालो तो गोंयांत जालो. आनी ते गोंयांत जाल्ल्या ओपिनियन पोला उपरांत गोंयकारांनी ठरयलें की हय आमच्या भाशे खातीर संस्कृताये खातीर आमकां एक वेगळें राज्य जाय आनी तें माणकुलें कांय जायना, बट तें आमचें गोंय आसूंक जाय. म्हणून आमी वेगळ्या गोंयची अस्मिताय आमी टिकोवन दवरली, आमी सांबाळून दवरली. आनी ह्या भारत मातेच्या आमी सातत्यात होम मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना मुद्दामून ते परत परत म्हणटा की भारत मातेच्या कपलाचेर आसलेलो बारकेलो बिंदू म्हणून आमचें गोंय आसा. ही आमकां सातत्यात आमकां ते याद करून दिता. जरी आमी बारीक आसले आसत जाल्यार पुराय गोंयभर आनी पुराय जगभर आमची वेगळी अशी वळख आसा आनी ती सातत्यात आमी दवरपाकूय शकल्या. आनी ही दवरपाक कित्याक शकले आसत जाल्यार ती आमी ह्या डबल इंजीन सरकारा खातीरच. हांवें मुद्दामून कित्याक मेन्शन करता, ह्या गोंय घटक राज्य करपाक जरी 40 वर्सां आज पुराय जाली आसत जाल्यार खऱ्या अर्थाचो विकास जो आमी जो पळयता आसतले फाटल्या 12 वर्साच्या विकासाच्या कार्यकाळांत आमी म्हणटा डबल इंजीनच्या सरकारांत व्हड मोठ्या प्रमाणात विकास हो गोंयांत आमी करपाक शकले. आनी हो विकास जर तुमी पळयतले आसत पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आसलेले नॅशनल हायवे आसतले, टुरिजम क्षेत्रांत आसतलो, हेल्थ सेक्टरांत आसतलो, एड्युकेशन सेक्टरांत आसतलो, खंयच्याय मळाचेर तुमी काडून पळयात अशा विविध प्रकल्प आमी सातत्यात तुमच्या मुखार दवरल्या. आनी हे प्रकल्प आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आशिर्वादानूच गोंयाक मेळ्ळा जाता. म्हणजे आमी म्हणटाले की गोंयांतलें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाच्या बद्दल आमी केन्ना विचारूय करूं नासले, इतकें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां मेळ्ळें. म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियम आमी सातत्यात म्हणटा जो मोडकळीक पावल्लो, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकारा खातीर आमकां मेळ्ळो. तो आज आग्वाद जेल म्युझियम म्हणून आमी सगळे जाण पळयता. आयुष हॉस्पिटल जे धारगळे हांगासर आसा, जे सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 पेशंट येता आसत जाल्यार आयुष हॉस्पिटल म्हणजे ज्या जाग्याचेर 1000च्या पेक्षा चड पेशंट आज ट्रिटमेंट घेता. इट इज एन एडवान्स टॅक्नॉलॉजीचे फ्युचरिस्टीक आसलेले म्हणजे आयुर्वेदांतलें वन ऑफ द म्हणजे UG आनी PG अशा पद्दतीचें हॉस्पिटल धारगळ हांगासर एस्टाब्लीश करपाक कित्याक पावले आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त मोदीजी खातीर. आमकां उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जोडपी हो जुवारी पूल आमकां करप कित्याक शक्य जालो आसत जाल्यार मोदीजीच्या आशिर्वादान आनी गडकरीजी हांच्या विजनात आमकां येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करप शक्य जालें. अदरवायज गोंय सारकिल्या बारीक राज्याक हें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक कदापि शक्य नाशिल्लें. असल्यांतलें बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें आमी हांगासर करपाक शकले. बऱ्यांतलो बरो ह्युमन रिसोर्स करपा खातीर आमी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो राज्यांत केल्या. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की ITI अपग्रेडेशना पासून NIT एस्टाब्लिशमेंट अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत करपाक शकले. मागीर नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज आसतलें, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें किंवा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतलें, पोलार इन्स्टिट्यूट आसतलें. अशी विविध नॅशनल लेवलाची इन्स्टिट्यूशनां ही गेल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी गोंयांत पळयता. स्वताची एग्रीकल्चर कॉलेज आसतली किंवा आमी आमची स्वताची वेटरनरी कॉलेज ह्या वर्सा सावन जी सुरवात करता ही म्हज्या समेस्त गोंयकार फ्युचरिस्टीक जनरेशना खातीर हें आमी करपाक शकले. हें खरें म्हणजे गोंयचें व्हिजन आसा. फुडल्या 50 वर्सां खातीर आमचो गोंयचो तरणाटो कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट करचो हाज्या खातीर हें डेव्हलप केल्लें. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हें आमकां पॉसिबल जालें ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत फक्त आनी फक्त मोदीजीच्या आशिर्वादान हें शक्य जालें. अदरवायज गोंय सारकिल्या बारीकशा राज्याक हें करप खंयसरूच पॉसिबल नाशिल्लें. आनी हें सगळें सांबाळटा आसतना आमी पळयता की गोंय
आमी जशें म्हणटा की सांबाळूनय दवरपा खातीर फुडल्या पिळये खातीर ह्या तरेचे वेगवेगळे म्हणजे बायोडायवर्सिटी किंवा कन्जर्वेशन हें करपाचें काम हें आमच्या सातत्यात सरकार करीत आसा. आनी म्हणून तर आज हॉनरेबल वायस प्रेसिडेंट जे मुद्दामून हांगासर आयल्या. सर, युअर लायफ इन अ पब्लीक सर्वीस रिफ्लेक्ट्स डेडिकेट्स द अनवेवरिंग डेडिकेशन टू द नेशन. Marked by simplicity, integrity, and commitment towards strengthening the democratic value of the national unity. From your journey as a grassroots leader to serving the nation as a member of parliament, the governor of the multiple states, the governor of the Maharashtra, and now as the vice president of India, your public life has remained deeply rooted in the service to the public and the idea of the united and culturally vibrant Bharat. The people of Goa remain specially grateful for your thoughtful initiatives during your tenure of the governor of the Maharashtra, wherein the Goa Statehood Day has celebrated at the Maharashtra Raj Bhavan under the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat that reminds us today also. Through cultural showcase, the presentation in Goa's heritage and your inspiring message on preserving the unity in diversity of India, you have strengthened the emotional and cultural bonds between the Goa and Maharashtra. Your words emphasizes that India's strength lies in respecting diversity while remaining the united, continue to inspire us as move collectively towards the vision of the Vikasit Bharat. आणि ह्याच निमित्तान आमी आज पळयता की ते मुद्दामून आमच्या एका उलोचेर ते आज हांगासर आयले. आणि ह्या उलोचेर येता आसतना तुमी आज मुद्दाम पळयशात जाल्यार आज आमी एक्झिबीट केल्लें गोंयचो सुपुत्र मारियो मिरांडा, म्हणजे जाका म्हणजे देशांतलेच न्ही तर पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर मेळयले. ला क्रूज दी इजाबेल, ला कॅथॉलिक, द प्रिन्स हॅरी अवॉर्ड. दिस इज वन with this can be as a knighthood and other so many award for the Mario Miranda. हाजे आज आमी एक्झिबिशन म्हणजे आमच्या कला अकादमीत लायला. गोंयकारा खातीर खरोखरूच प्राऊड मोमेंट आसा की ह्या मारियो मिरांडाचे एक्झिबिशन्स आज आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा. ताका पुराय जगभर ख्याती आशिल्ली, ज्याच्या 22 दिसाची वेगवेगळी पेंटिंग्स जी आमी आज भायर लायल्या. आनी द सेम पेंटींग आज आमी त्यांच्याच हा जो पोस्टल स्टॅम्प आमी आज उपराष्ट्रपतीच्या हस्ते ताचें अनावरण केलें. तांचेच एक ओरिजिनल पेंटींग आज आमी तांकां दिलें. हें आमकां खरो म्हणजे गोंयकारा खातीर आमकां खरोखरूच एक अभिमानाची गजाल आसा. गोंय सातत्यात म्हणजे आमी म्हणटा की बाकीच्या स्टेटी पेक्षा वेगळें आसा. सर्व धर्म समभावतेच्यान वचपी, युनिफॉर्म सिव्हील कोड फॉलो करपी आनी सातत्यात एकचारान रावपी गोंय आसा. म्हणून तर गोंयांत हिंदू आसतले, कॅथलीक आसतले, मुस्लीम आसतले, हे सदोदीत एकचारान रावत आयल्या. आनी तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर फुडलीं 50 वर्सां सुद्दां आमी वावुरतले गोंयच्या विकासा खातीर. हें सांगता आसतना स्टेटहूड डेच्या दिसा म्हाकाय खूब बरें दिसता. आमी फाटले स्टेटहूड डे मनयता आसतना दर वर्सा गोंयांत ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिल्या अशे जवळपास 10 ते 11 लोकांचो सातत्यात सत्कार करीत आसा. तुमी आज पळयलें की मानेस्तांक 11 जाणांक आज ह्याच उपराष्ट्रपतीच्या हस्ते आमी सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर दिता आसतना फाटलीं 40 वर्सां तांच्यांनी आपलो बिझनेस केलात, बट हो बिझनेस करता आसतना सुद्दां गोंयच्या इकॉनॉमीत आनी गोंयकारपण सांबाळपा खातीर तांचेंय योगदान खूब व्हडलें आसा. परत एकदां नेटान तांच्या सगळ्या खातीर ताळयो वाजप हेंच तितकें म्हत्वाचें आसा. आमी पळयता की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून हांव सातत्यात वावुरता. ह्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टरांत आसतलें, डेरी सेक्टरांत आसतलें, पिसिकल्चर सेक्टरांत आसतलें, हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत आसतलें, गोंय फुडें वयचें. आनी म्हणून तर आमी सदोदीत वावुरता. म्हणून आज आमी गोपाळ रत्न पुरस्कार आमच्या दोगांय जाणांक जे फावो केलो त्या तिगांय जाणांचो हांव मना पासून म्हणजे 2 आमच्यो महिला भगिनी आनी 1 पुरुश ह्या दोगांय जाणांचो हांव खरोखरूच मना पासून हायेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करपी गोंय सारकेल्या राज्यांत हें पॉसिबल आसा हें तुमी सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिलां. त्या बद्दल तुमचोय बी हांव मना काळजांतल्यान तुमकां परबी भेटयतां. स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या तरणाट्यांक एक बरी संद मेळची आनी गोंयचो तरणाटो हो मेरीट बेसिसचेर ह्या वेगवेगळ्या पोस्टाचेर येवचो. आयज हातूंतल्यानूच 120 पुलीस सब इन्स्पेक्टर हांकां लेटरां दिता. आज नामनेची 2 लेटरां आमी उपराष्ट्रपतीच्या हातांत दिली. हांव त्या समेस्त 120य बी आमच्या गोंयच्या सुपुत्रांचें अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजोवन तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करात.
साबार गोंयची 30 ते 40 वर्सां गोंयची सेवा करपाक आनी गोंयच्या प्रशासनात अशाच पद्दतीन ट्रान्सपरंट रित्या तुमी काम करतले ही तुमकां हांव शुभेच्छा भेटयतां. आमी गोंयची उदरगत फुडें व्हरता आसतना तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती केली आनी तो कुशावती डिस्ट्रिक्ट आनी विशेष करून म्हणजे आमचे सांगे आसतले, साबड्डे आसतले, धारबांदोड्या आसतले, काणकोण आनी केपें ह्या चारूय तालुक्याक एकत्र हाडून कुशावती हो जिल्लो एस्टाब्लीश करून ह्या भागांतल्या लोकांक प्रशासन आनीकूय सुटसुटीत करून ते लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे ध्येय अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमी ह्या प्रशासनांतल्यान काम करीत आसा. म्हणूनच आमी कुशावती जिल्ल्याची स्थापना केल्या. थोड्या दिसाच्या भितर कुशावती जिल्ल्याचें कामकाज हे नेटान सुरवात जातलें आनी सगळे लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्न आसतले. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता आनी म्हणून आमी म्हजें घर सारकिली योजना काडल्या. म्हजें घर योजना ही इतक्याच खातीर फाटल्या 60 वर्सां आपल्या रावत्या घराचो प्रश्न जाचो सुटावो जावंक ना, तो रावत्या घराचो प्रश्न सुटावो जावचो मानादीक होम मिनिस्ट्रान येवन ही येवजण सुरवात केल्या. ती परत एकदां आमी नेटान कार्यरत रावल्या. अशा पद्दतीन आसलेली गोंयची साबार घरां मागीर ती स्वताच्या जागेंतली आसूनी, कोमुनिदाद जागेंतली आसूनी, गव्हर्मेंट जागेंतली आसूनी, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली आसूनी, हावजींग बोर्डांतली आसूनी किंवा रिहेबिलिटेशन तितली आसूनी, तांकां स्वताचो आसरो मेळचो ही एक फक्त स्कीम न्ही, ही येवजण न्ही, आपल्या घराचो हक्क तांकां मेळचो म्हणून सरकारान सुरू केल्ली एक नव्यान ही योजना म्हणजे जेणे करून आमी जाका म्हणटा की म्हज्या गोंयकाराक एक सुशेगाद जर रावत्या घरात न्हीज मेळटली जर आसत जाल्यार तेजें घर ताज्या नांवार आसप हे गरजेचें आसा. म्हणून तर रेग्युलरायझेशन ऑफ द हावजीस ही स्कीम येवजण आमी तुमच्या मुखार हाडल्या. म्हाका खबर आसा की केंद्रांतल्यो हर एक योजना आमी सातत्यात आमचें सरकार हे हांगासर इम्प्लिमेंट करीत आयल्या. म्हणून तर क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आसतली आनी हाच्या खातीर सातत्यात आमी ही इम्प्लिमेंट करीत आसा. आनी ह्यो सगळ्यो फुडें व्हरता आसतना गोंय हे एक नंबरचें राज्य जावचें म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या खाला तांच्यांनी दिल्ली येवजण म्हणजे तांकां 12 वर्सां पुराय जाता त्यांच्या सरकाराक. म्हणून हांव तांकांय बी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता आनी तांच्यांनी सदोदीत केल्लें मार्गदर्शन हे आमच्या खातीर गोंय फुडें व्हरपाक आमी सदोदीत फुडें आसा. आमी पळयता की गोंयांत GI टॅग आसूनी, मागीर ती खोलाची मिरची आसूनी किंवा वांयगें आसूनी, अशा विविध प्रॉडक्टाक आमी GI टॅग मेळ्ळे. गोंयच्या फेणये सहीत हे वेगवेगळ्या प्रॉडक्टांक हे आमी मेळपाक शकले. गोंय हे मरीन इंडस्ट्रीच्या बाबतींत एक नंबरचेर आसा. गोवा शिपयार्ड हे ट्रेडिशनली हांगासर आशिल्ली एक येवजण आसा. पण आमी पळयता की त्याच भायर म्हणजे मरीन इंडस्ट्रीज आशिल्ल्यो वेगवेगळे इंडस्ट्रियलिस्ट हांगासर खूब पयलीं पासून शिप बिल्डींग इंडस्ट्रीज हांगासर आसा. होडी इनोव्हेशन्स हांच्यांनी बांदलेली आमी म्हणटा की INS काउंडिल्लिया ही भारताच्या नेवीत घेवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. गोंयच्या एका होडी इनोव्हेशन ह्या ब्रँडाच्या सकयल तेणी हांगासर मॅन्युफॅक्चर केली आनी ती भारताच्या नेवीत घेतली. ही गोंयकारां खातीर आनी गोंयच्या शीप इंडस्ट्रीसा खातीर एक खूब अभिमानाची गजाल आसा आनी गोंयकार म्हणून म्हाका सार्थ अभिमान आसा. अशाच पद्दतीन ही शीप बिल्डींग इंडस्ट्री आनीकूय फुडें वचपा खातीर जो तेंको दिवपाक जाय तो सदोदीत आमी ह्या सॅक्टरांत दितले. हांव सगळ्या सॅक्टराचेर उलयना बट ऑलमोस्ट आमी म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकाराच्या खाला प्रत्येक गोश्टीत हांगासर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात केला. आनी हे सगळें करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम ही राबयता आसतना द गोवन ह्या प्रॉडक्टाच्या सकयल आमच्या थळावे सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी हांच्या खातीर वेगवेगळी कामां ब्रँड आमी क्रिएट करीत आसा. सेल्फ हेल्प ग्रूप ह्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा की लखपती दिदी आसतली किंवा त्याच बरोबर द्रोण दिदी आसतली हे कन्सेप्ट आमी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात राबयल्या. वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत गोंय हे एक नंबरचें राज्य आसा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें किंवा आमी म्हणटा की हेजार्डस वेस्ट ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज आसतल्यो. गोंय हे तशें पळोवंक वता जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स हे भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ द हावजींग हाका नॉलेज पार्टनर म्हणून तांच्यांनी आमच्या बरोबर सायन केल्या. वेगळ्या लोकांक हांगासर ही नॉलेज घेवपा खातीर आमच्या वेगवेगळ्या प्लांटाचेर धाडटा. ही गोंया खातीर एक गौरवाची गजाल आसा. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता की हरीत गोंय, सुंदर गोंय, स्वच्छ गोंय ह्या अशाच पद्दतीन आनीकूय मेंटेन दवरपा खातीर आमच्या समेस्त गोंयकारांनी आमकां साथ दिवपाची गरज आसा. येता त्या 5 जुनांतल्यान जे ग्रीन कॉरिडॉर आमी मेंटेन करपाक सुरवात केल्या. आमी आमचे रस्ते आनी आमचो साबार परिसर हो स्वच्छ दवरतले, ग्रीन दवरतले. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की तुमचे सगळ्या पद्दतीचें सहकार्य आमकां सगळ्या जाणांक मेळचें हाजी हांव आशाय व्यक्त करतां.
आनी हांव चड न उलयता आयच्या दिसा परत एकदां शुभेच्छा दिता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या खालीर 100% साक्षर गोंय करपाक आमी शकले ही म्हाज्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करपाक शकले ही अभिमानाची गजाल आसा. हर घर नल से जल सगळ्या पर्यंत पावोवपाक शकले. ओपन डेफिकेशन फ्री करपाक शकले. 100% रेबीज मुक्त गोंय हें आमी करपाक शकले. हें कित्याक पॉसिबल जालें तर 100% गोंयकारांचो आस्पाव हितूर आशिल्लो म्हणूनच तर हें करप आमच्या सगळ्या खातीर आमकां शक्य जालें. दर वर्सा दिवपी आमचो गोमंत भूषण अवॉर्ड फाटले फावटी आमचो गोंयचो सुपुत्र बाब अजीत कडकडे हांकां दिलो, ज्यांनी नामनेचे गायक हाणें गोंयची कला ही भारतभर न्ही देश विदेशांत पावोवपा खातीर सर्वस्व पावयली ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आनी म्हणून आमी म्हणटा की गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो कसो वाडचो हें आमचें सरकार हें सातत्यांत पळयता. आनी म्हणून तर गोंय ही तशाच पद्दतीन 40 वर्सां पुराय करता आसतना म्हाका खूब खोस जाता की गोंय ही फक्त सन सँड आनी सी इतकेंच न्ही तर हांगासली स्पिरिच्युअलिटी बी जी आसा ही इतक्यात मोठ्या प्रमाणात पळोवपा सारकिली आसा. म्हणून मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पर्तगाळींतल्या प्रभू रामचंद्राच्या मुर्तीचें अनावरण करता आसतना पुराय गोंयभरांतले लोक ही प्रभू रामचंद्राची मुर्ती पळोवपा खातीर येता आनी कांपालार आशिल्ल्या प्रभू परशुरामाची मुर्ती पळोवपा खातीरय बी आयज येता. आनी म्हणून आमकां गोंय आज स्पिरिच्युअलिटी वतीन वयता आसतना आमकां दिसता. म्हणून हांव सोंपयता आसतना म्हणटा की गोंय ही दायजाची भुमी आसा. गोंय ही ज्ञानाची भुमी आसा. गोंय ही त्यागाची भुमी आसा. गोंय ही संशोधनाची भुमी आसा. गोंय ही संस्कृताची, धैर्याची आनी मोगाची भुमी आसा. म्हणून तर पुर्वजांनी आपले बलिदान आनी अस्मितायेचें राखण करता आसतना गोंयच्या स्वातंत्र्य सेनानी आपल्या धैर्यान घट्ट केल्लें हें गोंय आज गौरवशाली वारसो एकचार आनी प्रगती ह्या दूरदृश्टीन फुडें व्हरपाचें आमी सगळे जाण पळयता. चलात आमी एक गोंय घडोवया, एक स्वयंपूर्ण गोंय घडोवया, एक 5वें हिरवेगार गोंय घडोवया, एक विकसीत गोंय घडोवया. आनी आमकां अभिमान आसा की विकसीत भारत 2047 हें पुराय स्वप्न साकार करता आसतना आमी विकसीत गोवा करपा खातीर सगळे जाण हे गोंय सरकाराच्या बरोबर विकसीत गोवा करतले हाच्या उलो तुमकां मारता. करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान एकदां सगळ्या जाणांनी घोशणा दिवची, भारत माता की. अजून नेटान दिवची, भारत माता की. वंदे वंदे. खूब खूब धन्यवाद. परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your visionary and inspiring words. Chad ani chad Dev bare kuru. It's my honor and privilege to invite Honorable Governor of Goa for his address. As the constitutional head of the state, Honorable Governor has been a guiding force in upholding the values of democracy, good governance, and inclusive development. May I respectfully invite Honorable Governor of Goa, Shri Pusapati Ashok Rajuji. The Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Union Minister of State, Shri Shripad Nayak ji, Honorable Speaker, Dr. Ganesh Govankar ji, Honorable members of the Council of Ministers, Honorable members of Parliament, Honorable MLAs, officers, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to address you all on the proud and historic occasion of Goa Statehood Day. Today is a day of deep significance for every Goan. On this day in 1987, Goa attained full statehood and became the 25th state of the Indian Union. This achievement was not merely an administrative transition, it was the recognition of Goa's unique identity, rich heritage, democratic aspirations, and the determination of its people. As we celebrate this
important milestone, we fondly remember the contributions of all those leaders, freedom fighters, social reformers, and citizens whose vision and perseverance shaped modern Goa. Their efforts laid the foundation of a state that today stands as one of India's most progressive, literate, peaceful, and culturally vibrant regions. This occasion becomes even more special with the gracious presence of the Honorable Vice President of India. Sir, your presence among us today is a matter of great honor for the people of Goa. Through your distinguished public life and constitutional leadership, you continue to inspire citizens across the nation with your wisdom, simplicity, and unwavering commitment to democratic values. I also extend my greetings to the Honorable Chief Minister and the government for their continued efforts towards the development and welfare of the state. Goa today is witnessing rapid progress in infrastructure, connectivity, tourism, education, digital governance, healthcare, and investment. At the same time, there are conscious efforts to preserve the unique ecological and cultural character that defines Goa. Goa occupies a very special place in India's national life. Though geographically small, its contributions are immense. Goa has always been a meeting point of cultures and ideas, a land where diversity thrives naturally. The spirit of harmony, tolerance, and coexistence visible in Goa is truly an example for the entire nation. Today, as India moves forward confidently in the Amrit Kal under the vision of a developed India by 2047, Goa too has the opportunity to become a model state for sustainable and inclusive growth. The future of Goa lies not only in its scenic beauty and tourism potential, but also in the strength of its human capital, innovation, entrepreneurship, knowledge economy, and environmental stewardship. Our youth are central to this journey. They are talented, ambitious, and capable of leading Goa into a new era of opportunity and excellence. We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages, and community life are precious assets. These must be protected for future generations. Progress becomes meaningful only when it remains sustainable and humane. My dear Goans, Statehood Day is not only a celebration of the past, but also a reminder of our collective responsibilities to the future. The strength of Goa has always been its people, hardworking, resilient, educated, and socially conscious. If we continue to work together with unity, mutual respect, and a spirit of public service, Goa will continue to shine as one of the finest examples
of progress and harmony in our nation. On this auspicious occasion, I convey my heartfelt greetings and best wishes to all the people of Goa. May Goa continue to prosper in peace, pride, and progress. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, Honorable Governor Sir, for your encouraging address. Ladies and gentlemen, the moment we all have been eagerly waiting for, it's our honor and privilege to invite Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to enlighten us with his words of wisdom. I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. What a historical day today. We are celebrating the 40th statehood day of great state Goa. On this memorable historical occasion, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Goa, Sri Pasupati Ashok Gajapati Raju ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of State for Power and Renewable Energy, Sri Sripat Nayak ji, Honorable Speaker of Goa State Assembly, Dr. Ganesh Gaungar ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Sadanand Danwade ji, Honorable Deputy Speaker, Honorable Ministers, Government of Goa, and Honorable MLAs, distinguished guests, my dear sisters and brothers of Goa, it is a privilege to join you all on this momentous occasion as we celebrate the 40th anniversary of Goa attaining the statehood. This is my very first official visit to Goa since I am assuming the office of the Vice President of India. And I am happy that it is on such a celebratory occasion and a memorable occasion. On 30th May 1987, Goa became the 25th state of India, a historic milestone that affirmed the unique identity, aspirations, and democratic spirit of our people. Today, we gather to celebrate the remarkable journey of a land that has always stood at the confluence of heritage, progress, tradition, and modernity, local pride, and global outlook. Everything is together. That is the beauty of Goa. I have been going through the governor's reports that Honorable Governor of Goa, Sri Pasupati ji, has been sending to my office. I am impressed by the development work and progress taking place in Goa as seen from those reports. I am also happy that on this momentous occasion, we released the commemorative stamp on Sri Mario Miranda and also facilitated and awarded eminent personalities and dignitaries who have been contributing not only to Goa's progress but also to the nation building. Goa is far more than a destination of scenic beauty. We are always saying Goa is a small state. Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music
literature and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit. Goa is also awarded as the land of Parsuram, a title deeply rooted in the civilizational and cultural ethos of our great Bharat. The sacred association is a reflection of Goa's spiritual heritage and its timeless connection with nature, culture, and resilience. The people of Goa have always demonstrated an admirable commitment to education, civic consciousness, and social inclusiveness. The warmth, friendliness, and the generations spirit of its people who welcome everyone with open hearts make Goa truly special. As it was mentioned in the welcoming address, our governor became the governor of Goa. That means he becomes the Goan today. That is what is mentioned. I appreciate that spirit. It has deservingly emerged as the world's renowned tourist destination, admired for its natural beauty, vibrant culture, and warm hospitality. The state achievements in literacy, healthcare, environmental awareness, and human development stands as example for the nation. Today we celebrate the proud occasion of Goa Statehood Day. I fondly recall Sri Manohar Parikarji, a visionary leader whose simplicity, integrity, and dedication left a lasting mark on Goa's progress. When I meet for the first time the present Chief Minister I came here when our Manohar Parikar was so ill. I came here to see him. On that day, I met our present Chief Minister. At that time, he was the speaker. So at that time, I was the chairman of the Kaya board. So we discussed about the development of Kaya industry in Goa. That I remember it. That is the interest shown by the present Chief Minister. That is why from speaker, he has been elevated as the CM of Goa. So we have to work and work and work. That means elevation will come automatically. Under his leadership, Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. On this occasion, I must also commend the visionary leadership of our Honorable Chief Minister of Goa, Sri Pramod Sawantji, whose dedication and commitment, as I mentioned earlier, continues to guide Goa towards progress and prosperity. Under his leadership, the state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. When I was giving the appointment orders to two people, he told to me, recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa, that I appreciate his openness. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, at the same time we have to progress. This inclusive and people-centric approach has strengthened the public trust and inspired the confidence among the citizens across all sections of the society. That is very important. Okay, elections are coming. That time we oppose each other because democratic right is given to every citizen that we have to differ on opinions. But once the elections are over, we have to work together for the betterment of the state and the nation. That should be the real democratic spirit. Sri Sawant's unwavering focus on sustainable development and good governance truly reflects the spirit and aspirations of modern Goa. Goa's vibrant democracy and strong community institutions reflect a society that values participation, dialogue, and dignity.
On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals who sacrificed the vision shaped the Goa's destiny. I remember one of my senior colleague in politics. We were worked together in Janata Party that time. His name was Kodumudi Krishnan, who came here in Goa for fighting for the Goa independence, and he was jailed for 6 months here. So this shows we never tolerate slavery. That is the spirit bring him from there to here to fight for Goa's independence. On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals whose sacrifice and vision shaped this state's destiny. We remember the freedom fighters who struggled courageously for liberation and leaders who safeguarded Goa's identity, and the citizens whose determination paved the way for the statehood. Their contributions continue to inspire the future generations. We should never forget the great sacrifice done by our elders so that we are living in a comfortable position today. As India moves forward on the path toward Viksit Bharat, a developed, self-reliant and inclusive nation by 2047, there is no Viksit Bharat if there is no Viksit Goa. We have to grow together. The state should progress. That means country is progressing. Every state should progress. That is Viksit Bharat for all of us. With its educated population, entrepreneurial spirit, when I was giving the Ratna Awards, our chief minister told me she is doing a mining business. In spite of that, she is concentrating on milk production. By congratulating her, I told, in spite of your busy schedule, you still want to continue our traditional business. That I appreciate you, I told. This is the spirit of Goans that has to be appreciated. This is what we always say. That traditions should be preserved. At the same time, modern development should come. And I am sure this journey, the blue economy will be one of the defining pillars of progress. When I landed in Goa yesterday, when I was talking to our governor, while we both were returning to Lok Bhavan by car, I asked him whether still this blue economy is growing. He was very positive. He said, yes, sir, more and more it is growing. And the people's interest in consuming the fish is also one of the reasons. But today, this blue economy will make a big difference. Goa should always lead in that, and I am very happy that you are leading in that. The future belongs to economies that can grow while preserving ecological balance, and Goa can emerge as a national model for sustainable coastal development. At the same time, development must remain balanced and inclusive. No development can be called as development unless it is an inclusive development for every section of the society. The preservation of Goa's ecology, coastline, rivers, forests, and heritage is not merely a local responsibility, it is a national imperative. The world admires Goa not only for its beauty, but for the harmony between its people and the nature. Safeguarding the balance is essential for the future generations. The story of Goa reminds us that identity and progress can go hand in hand. That is the greatest achievement of our Goa state. Everyone should be very proud of this. One can embrace modernity without losing our cultural roots. You have proved it.
one can welcome the world while preserving local traditions. You have proved it. In many ways, Goa offers an inspiring model for a rapidly changing world. To the youth of Goa, I say this: your state's greatest strength lies in your creativity, openness, and the confidence what you are having today. Whether in entrepreneurship, science, arts, sports, public service, innovation, or the emerging sectors of the blue economy, you all must carry forward a legacy that is both proud and progressive. The future of Goa will be shaped by the youngsters' imagination and leadership. As we celebrate this statehood, let us renew our collective commitment to unity, prosperity, sustainability, and social harmony. Let us work together to build a Goa that remains vibrant in culture, strong in economy, compassionate in society, and secured in its future, an important partner in the national vision of Viksit Bharat. May Goa continue to shine as a beacon of peace, hospitality, innovation, and excellence. On this joyous occasion, I extend my heartiest greetings to every Goan across India and around the world. With these words, I wish the CM and his ministerial colleagues, all the officials, and all the entrepreneurs, and all the youngsters, and all the citizens of Goa that God will bless you and this state, small state with big vibrancy, will always progress. Thank you, everyone. Jai Hind, Jai Goa. Long live Mother Bharat. Thank you. Thank you, Honorable Sir, for your inspiring and motivating address. Your gracious presence has truly made this celebration memorable for the people of Goa. As we conclude this historic celebration of 40th Goa Statehood Day, may the spirit of Goa continue to shine with unity, culture, progress, and pride. May I request everyone to kindly rise for the national song, followed by the national anthem.
मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you very much, respected dignitaries, respected dais. Requesting everyone to remain standing until our esteemed dignitaries have safely exited the venue. Your cooperation will help maintain decorum and ensure a smooth conclusion to the program. Thank you for your patience and support.